नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक हिलर्स ऑफ गोवा हे आमचे खाशेले कार्यावळींत इश्टानो. शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम अशें स्वामी विवेकानंदान सांगलां. म्हणल्यार तुमची जर कूड घटमूट आसत, निरोगी आसत जाल्यार तुमी बरी कामां करूं शकतात. जर कूड तुमची सारकी ना जाल्यार जिणेंतले कसल्याच आनंदांचो उपभोग तुमी घेवंक शकनात. ताका लागून कूड घटमूट आसप, कूड निरोगी आसप हें सगळ्यांत म्हत्वाचें. आयज आमी अशाच एका म्हत्वाच्या प्रश्नाचेर आनी जाणा जावन घेतले कुडीचे विंगड विंगड भागां विशीं म्हायती आनी ताच्या उपचारा विशीं. आयज आमी उलयतले पित्ताशय म्हणल्यार गॉल ब्लॅडरा विशीं. आनी ह्या विशीं उलोवपाक आमचे मदीं आसात ह्या फिल्डांतले एक्सपर्ट डॉक्टर वर्धन भोबे, जांकां अनुभव आसा 10,000 परस चड गॉल ब्लॅडराच्यो केसीस हँडल करपाचो. आमी तुमकां येवकार दितात दोतोर. गॉल ब्लॅडर म्हणल्यार पित्ताशयाचो खडो. आमी सहसा पळय आयकतात तेन्ना आमकां मूतखड्या विशीं चडशे खुबश्या लोकांक म्हायती आसता. पूण पित्ताशयांतलो खडो म्हणल्यार गॉल ब्लॅडर स्टोन हाची खूब कमी लोकांक म्हायती आसा. तुमी सांगू शकतात की गॉल ब्लॅडर स्टोन म्हळ्यार नेमकें कितें? सो क्वेश्चन एकदम तुम्ही बऱ्या तरेन विचारलो. खुबशे लोक येतात म्हणजे गॉल ब्लॅडर स्टोन अशें चिंतून येता की हो किडनी स्टोना भशेनूच स्टोन आसा आनी ताजें ट्रिटमेंट सेम आसतलें काय. सो गॉल ब्लॅडर स्टोन आनी किडनी स्टोन हे कंप्लिटली म्हणजे सामकें वेगळें दुयेंस. हें एक एंड आनी हें दुसरें एंड. ताका आनी हाका कांय संबंद नासता. सो गॉल ब्लॅडर स्टोन बेजिकली दोन तरेचे आसता. एक म्हणजे आमच्या शरिरान समजा कोलेस्ट्रॉल और फॅटाची लेवल भरपूर हाय मात्रेन आसली, खुबश्या लोकांक तशें आसता, किंवा आमच्या आहारान आमी खूब ऑयली कशें खावपाक लागले जाल्यार आमच्या बॉडीची लेवल कोलेस्ट्रॉलाची मातशें हाय उरता आनी ताज्या खातीर कोलेस्ट्रॉलाचे गॉल ब्लॅडर स्टोन खूब कॉमन आसता. सो हे जाले एक तरेचे जे कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स म्हणटात. आनी दुसरे तरेचे गॉल स्टोन्स म्हणटात ते पिगमेंट गॉल स्टोन्स आसता जे इन्फेक्शन रिलेटेड किंवा अल्कोहॉल रिलेटेड आसता. खुबशे वेळार कसलेंय कितें इन लिव्हरान किंवा गॉल ब्लॅडरान इन्फेक्शन जालें जाल्यार ते पिगमेंट तरेचे गॉल स्टोन्स जावं शकता, किंवा खूब प्रमाणान अल्कोहॉल घेतले पेशंटान आनी ते अल्कोहॉलीक लिव्हर डिसीज म्हणटा ते जाले जाल्यार तातूंत गॉल ब्लॅडर स्टोन जावपाचे तयार आसता. हे दोन मेन प्रकार आसता गॉल ब्लॅडर स्टोनाचे. आनी तिसरो प्रकार म्हणजे दोनी मिक्स्ड इन्फेक्शन आनी कोलेस्ट्रॉल धरून मिक्स जाल्ले. सो हाजो गॉल ब्लॅडर स्टोनाचे ट्रिटमेंट कंप्लीट वेगळो आसता आनी ताका कांयच रिलेशन नासता किडनी स्टोनाचें. किडनी स्टोन एकदां बारीक आसलो जाल्यार डिजॉल्व जावं शकता कितें उदक पिवन, पण हातून उदक पिवन किंवा उदक न पिवन हाका कांयच फरक पडना. हाजें डायग्नोसीसूय आनी ट्रिटमेंट कंप्लिटली वेगळें आसता. दादल्यांक आनी बायलांक दोगांकूय समान प्रमाणांत अफेक्ट जाता हाजो? ना, एक्चुअली हो दुयेंस जे आसा तातूंत बायलांक प्रमाण खूब चड आसा. समजा 100% लोक धरले जाल्यार 100% परस 70% लोक फिमेल्स आसतले आनी 30% मेल्स आसतले. कारण बायलांक जे इस्ट्रोजन हॉर्मोन आसता तातूंत खूब हाय लेवल कोलेस्ट्रॉल उरता लिव्हरान आनी ताका लागून त्या पेशंटांनी गॉल ब्लॅडर स्टोन जावपाचें प्रमाण चड उरता. सो बायलांक युजली चड आसता एज कम्पेर्ड टू मेल्स. बायलांक जेन्ना तुमी चड प्रमाणांत जाता म्हणटात तेन्ना प्रेग्नन्सी वेळार ताचो कसो परिणाम जावं येता? भरपूर परिणाम जाता. एक्चुअली कितें आसा, आमच्या लोकांक पळयशी जाल्यार अरावंड दुयेंस जाल्या शिवाय अल्ट्रासावंड केन्नाच करना. सो प्रेग्नन्सी जेन्ना जाता तेन्ना युजली फर्स्ट अल्ट्रासावंड पोटाचो जाता आनी खुबश्या वेळार अशें दिसून येता की प्रेग्नन्सीचो अल्ट्रासावंड जाताच ताच्या बरोबर गॉल ब्लॅडरानूय स्टोन आसा अशें दिसता. आतां प्रेग्नन्सी खातीरूय गॉल ब्लॅडर स्टोन जावपाचें प्रमाण एक्स्ट्रिमली हाय आसता. कारण तुमकां जशें सांगलें बायलांनी इस्ट्रोजन हॉर्मोन पयलींच हाय आसता एज कम्पेर्ड टू मेल्स आनी तातूंत प्रेग्नन्सीन ते आनीक खूब प्रमाणान वाडटा. ताका लागून इवन जर पेशंटाक कांयच सिमटम नाशिल्ले पयलीं आनी गॉल ब्लॅडर स्टोन आसलें आनी बिकॉज ऑफ प्रेग्नन्सी एकदां ते सिमटम्स खूब भरभरून येता आनी पेशंट जेन्ना डिलिव्हर करता जेन्ना हॉर्मोनाची लेवल एक्स्ट्रिमली खूब हाय आसता तेन्ना मागीर तांचे सिमटम आनी इन्फेक्शन चड जावन येता आनी मागीर पेशंट आमकां तेन्ना प्रेजेंट करता एज विथ द सिमटम्स ऑफ गॉल ब्लॅडर स्टोन डिसीज. सो प्रेग्नन्सी खातीर खूब हाय मॅनिफेस्टेशन जाता. तुमी मेन्शन केल्लें हाचे पयलीं की फूड हॅबिट्स आमचे आनी अल्कोहॉल म्हणजे आमी जे जेवण खाण घेतात आनी अल्कोहॉल घेतात हाका लागून गॉल ब्लॅडराचें दुयेंस जें आसा तें वाडूं येता. तें एक्झॅक्टली कशें जाता?
सो बेजिकली तुमकां सांगलें हांवें की गॉल ब्लॅडर स्टोनाचे कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन जे आसा ते स्ट्रेट अवे इज रिलेटेड टू हाय अमावंट ऑफ फॅट इन द लिवर. सो जेन्ना लिवरान हाय अमावंट ऑफ फॅट जालें तेन्ना जे आमचें पित्त तयार जाता तें भरपूर थीक जाता. जितलें फॅट चड आसता तितलें पित्त थीक जाता आनी तें पित्त थीक जाल्या उपरांत मागीर तें इल्लें इल्लें करून सॅडिमेंट जाता आनी तातूंत ते बारीक बारीक स्टोन्स तयार जाता. सो अशेंच ते स्टोन्स वाडीत वता. समजा आमी आमचो डायट तसोच चालू दवरलो जाल्यार हें दुयेंस आमचें वाडीत रावतलें. ताका लागून हें दुयेंस एक्चुली पळोवंक अशें जाल्यार आतां 30-35 वर्साचेरूच जायना, तें ल्हानपणांच्यान चालू जाता. कारण आमकां संवयूच आसता ल्हानपणांच्यान फ्रायड कितें खावपाचें किंवा फास्ट फूड खावपाची किंवा भजी खावपाची. तातूंत खूब ऑयल आसता एक एकदां आनी इतलें ऑयल ल्हानपणांच्यानूच खावप जाल्यार एकदम बरें नासता. सो ताका लागून हें दुयेंस तातूंत कॉमन आसता. आनी आल्कोहोल म्हणजे तातूंत कितें आसा लिवरान इतले चेंजीस जाता की तातूंत स्ट्रेट अवे स्टोन जावपाचे चड चान्स आसता. इनफॅक्ट जांकां सिरोसीस आसता एक स्टेप अहेड, म्हणजे जांकां फक्त अल्कोहोलीक लिवर डिसीज न्ही, तांकां जे सिरोसीस बी जाता तांकां जवळ जवळ सगळ्या पेशंटांनी गॉल ब्लॅडर स्टोन आसता. सो हे पिगमेंट तरेचे स्टोन जे आसता जे तुमकां अल्कोहोल रिलेटेड आसता ते अल्कोहोलीक लिवर डिसीज जाल्ल्या पेशंट आनी सिरोसीस पेशंटांक भरपूर चड प्रमाणान आसता एज कम्पेर्ड नॉर्मल पॉप्युलेशन. दोतोर तुमी 10,000 वयर गॉल ब्लॅडर केसीस हँडल केल्यात. हय. एनी तुमच्या पळोवणेनुसार जेन्ना पेशंट येता तेन्ना चडशे खंयचे एज ग्रुपांतले पेशंटा खातीर हें जें दुयेंस आसा तें गंभीर प्रमाणांत आसता? चडशे जे आसता ते 35 इयर्साच्या उपरांत पेशंट प्रेजंट जाता. कारण थोडे वर्सां लागता ते गॉल ब्लॅडर स्टोन तयार जावपाक, एकदम तयार जायना. पूण हाजो मिनींग असो न्ही की ल्हानपणान जायना. आजकाल म्हणजे हांवें हँडल केल्ल्या प्रमाणे सगळ्यान ल्हान पेशंट जो हांवें ट्रीट केला तो ऑलमोस्ट 10 वर्साचे आशिल्ले. सो असल्या पेशंटांक जाता कारण तांकां पयलींच्यानूच सपोज बिलिरुबीन मेटाबॉलिझम कितें प्रॉब्लेम असलो जाल्यार मागीर तांकां अनफॉर्च्युनेटली स्टोन जावपाची शक्यता आसता आनी तांकां स्टोन जाता. पूण हें दुयेंस पळयशी जाल्यार अरावंड 35 इयर्स अशें धरलें जाल्यार तेन्ना सगळ्यान चड प्रमाणान आसता. सो 35 इयर्साचेर प्रत्येक पेशंटांनी मनशान अल्ट्रासावंड केलो जाल्यार ताजेर आमकां कळूं शकता की बाबा स्टोन्स आसा काय ना. पूण आमची संवय कितें आसता की आमी सहसा सगळ्यो टेस्ट बी करूंक वचना जो मेरेन आमी बरें ना जायना. बरोबर. सो हाची इनिशियल ज्यो डायग्नोसीस तुमी करता म्हणजे इनिशियल ताजी सिमटम्स कितें आसतात? सगळ्यान कॉमन सिमटम म्हणजे आमकां एसिडिटी. आतां एसिडिटी म्हणजे कितें, वेगवेगळे तयारची एसिडिटी आसूं शकता. खरें एसिडिटी म्हणजे पोटान जळप म्हणजे ताका एसिडिटी म्हणटा. पण थोडे जाण जेन्ना पेशंट आमकां सिमटम सांगता ते इवन गॅस जावप, पोटान फुगार जावप हे सुद्दां एसिडिटीज म्हणून घेवन येता. सो हे एक्चुली एसिडिटीचे सिमटम आसूं शकना. हें हाका दुसरें दुयेंस आसूं शकता. थोड्या पेशंटांक जेवल्या उपरांत 1-2 तासां नंतर अशें रायट सायडीन उजव्या सायडीन दुखता जे फाटी वता ते सामकें क्लासिकल सायन ऑफ गॉल ब्लॅडर स्टोन डिसीज. आनी खुबशे फाटी आमच्या लोक जे आसा ते फार्मसीन वचून खंयचेय टॅबलेट घेतात एसिडिटीचे आनी ते टॅबलेट घेतात आनी ते खूब म्हयने किंवा वर्सां तशेंच डिटेक्ट जायनासतना उरता आनी मागीर जेन्ना कॉम्प्लिकेशन जाता तेन्ना मागीर येता. सो सो जेन्ना पेशंटाक सिमटम चालू जाले की पोटान फुगार जाता, गॅस जाता, इस्पेशली रातचे 11-12 सुमार जेवल्या उपरांत न्हीद पडना गॅसाक लागून आनी मागीर चड जाता त्रास, त्या पेशंटांनी प्रत्येक पेशंटान एटलिस्ट बेज लायन एक अल्ट्रासावंड आनी एंडोस्कोपी करची सो दॅट आमकां कळटलें की ह्या पेशंटाक एक दुयेंस आसा काय ना. दुयेंस ना जाल्यार एकदम बरेंच जालें. खूब फावट अशें आमकां म्हणजे कॉमन जेन्ना आयकूंक येता की एसिडिटीचो प्रॉब्लेम, गळ्यान कडू येवप, ओके, सकाळीं उठ्ठगच एकदम कडू कडू तोंड जावप, अशी जी सिमटम्स आसात ती गॉल ब्लॅडरा कडेन रिलेटेड आसूं शकतात. हय, ही सामकी म्हणजे स्ट्रॉंग रिलेशन आसूं शकता गॉल ब्लॅडरा कडेन. ताका लागून हे सगळ्या पेशंटांनी, हांव म्हणना की एसिडिटीची टॅबलेट घेवचे न्हय, घेतले जाता, पण एक बेज लायन अल्ट्रासावंड आनी एंडोस्कोपी जर केलें जाल्यार ते फुडले खूब वर्सां खातीर तेच बेज लायन आसूं शकता न्ही की बाबा ओके इतले वर्सां पयलीं कांय नाशिल्लें आनी आतां तयार जाल्या. किंवा जेन्ना फर्स्ट टायम अल्ट्रासावंड करता तेन्ना सडनली सरप्रायज जावंक शकता की अरे इतले खूब गॉल ब्लॅडर स्टोन आसता. सो हे सिमटम्स जे आसा ते आमी निग्लेक्ट करपाक जायना आनी तुरंत एक इन्वेस्टिगेशन करप गरजेचें आसता. तर ह्या डायग्नोसिसाची एक पद्दत खंयची आनी एक्झॅक्टली कशी आसता, आनी दुसरें हाची सायज कितें आसूं शकता गॉल ब्लॅडर स्टोनाची?
सो गॉल ब्लॅडर स्टोन जे असता ते डायग्नोसीस फर्स्ट आमच्या अल्ट्रासावंडाचेर जाता. अल्ट्रासावंड इज द बेजीक टेस्ट आनी सामको सवाय टेस्ट आनी गव्हर्मेंटान फ्री जाता. सो प्रत्येक पेशंटान जाका सिमटम आसा एक बेजलायन अल्ट्रासावंड करपाचो आनी सामकें गरजेचें की हो अल्ट्रासावंड जो करता तो उपाशी पोटार करपाक जाय. जेन्ना आमी खावन अल्ट्रासावंड करपाक वता तेन्ना पित्ताची पिशवी श्रिंक जाता, बारीक जाता, कारण पित्त भायर सरता आनी तातूंत मागीर जेन्ना अल्ट्रासावंड करता तेन्ना एकदां ते स्टोन्स दिसना, कारण पित्ताची पिशवी ऑलरेडी बारीक जाल्ली आसता. सो तेन्ना रिपोर्ट रॉंग आसूं शकता की गॉल ब्लॅडरान स्टोन ना. सो ताका लागून गॉल ब्लॅडर मोठो आसपा जाय आनी ते उपाशी पोटारूच गॉल ब्लॅडर मोठो आसता. ताका लागून फर्स्ट अल्ट्रासावंड जेन्ना वता तेन्ना उपाशी पोटार एक अल्ट्रासावंड गरजेचो. ताजेर आमचे अल्ट्रासावंडाचेर आमचें डायग्नोज जाता. एकदां डायग्नोज जालो अल्ट्रासावंड करतकच की हांवें तुमकां विचारिल्ली सायज कितें मेरेन वेरी जावं येता ताची. हय. सो एक म्हणजे सायज आनी एक म्हणजे नंबर. जेन्ना एकूच गॉल ब्लॅडर स्टोन आसता ताका सिंगल म्हणटा आनी सॉलिटरी म्हणटा, आनी जेन्ना एकाच्या वयर आसता ताका मल्टिपल आसता. थोड्या पेशंटांनी ऑपरेट केला तांकां 1000च्या वयर सुद्दां स्टोन जाल्ले आसता, तेय बी मल्टिपल स्टोन्स. थोड्यांक फक्त 2च स्टोन आशिल्ले आसा, ते सुद्दां मल्टिपल स्टोन्स. सायज आनी जितले नंबर ऑफ स्टोन्स आसता ताजेर तितले व्हडले ट्रिटमेंटाचेर अवलंबून नासता की बाबा हाका ऑपरेट करपाक जाय काय ना. कारण समटायम्स इवन बारीक स्टोन आसा तांचेंय कॉम्प्लिकेशन जाता, एकदां व्हडले स्टोन्स आसा तांचेंय कॉम्प्लिकेशन न जावं येता. सो इट डिपेंड्स वेदर पेशंटाक पयलीं म्हणजे गॉल ब्लॅडर स्टोन आसा आनी बाकीचे ताजे ब्लड इन्वेस्टिगेशन्स कशें आसा आनी ताजे सिमटम्स कशे आसा त्या प्रमाणे मागीर आमी डिसायड करूं शकता की हाका पेशंटाक ट्रिटमेंट कितें दिवपाचो. ट्रिटमेंटा बद्दल आमी उलोवयाच, कारण खंयचोय जर जेन्ना आमकां रोग जाता ताजेर बेगोबेग ट्रिटमेंट करप हें सगळ्यांत म्हत्वाचें. पूण ताच्या आदी आमी ल्हानसो एक ब्रेक घेवया. ब्रेका उपरांत परते मेळुया. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार आनी येवकार तुमकां परतून हिलर्स ऑफ गोवा हे आमचे कार्यावळींत. आयज आमी उलयतात डॉक्टर वर्धन भोबे हांचे कडेन आनी आमी उलयतात पित्ताशयांतलो खडो म्हणल्यार गॉल ब्लॅडर स्टोन. तो कसो जाता, ताचेर उपचार कितें आनी आमच्यांनी तो कसो पयस करूं येता. ब्रेकाक वच्चे पयलीं आमी उलयताले तरेतरेची सिमटम्स आमकां कशी जाणवता जेन्ना गॉल ब्लॅडर स्टोन जाता. आतां आमी उलोवया ट्रिटमेंटा कडेन. दोतोर, जेन्ना आमी ट्रिटमेंट म्हणटात तेन्ना इनिशियल ट्रिटमेंट कितें आसता? इनिशियल ट्रिटमेंट म्हणल्यार पयलीं फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोज करप सामकें इम्पॉर्टंट. आनी एकदां आमी डायग्नोज केलें की मागीर आमी पेशंटाचे सिमटम्स आसा काय ना त्या प्रमाणे मागीर ताका ट्रिटमेंट दिता. सो सिमटम नासले जाल्यार पेशंटाक असिमटोमॅटीक म्हणटात, आनी सिमटम आसले जाल्यार आयदर सिमटोमॅटीक आसूं शकता किंवा कॉम्प्लिकेशन जाल्ले गॉल ब्लॅडर आसूं शकता. आतां पेशंट जेन्ना 50 इयर्स ऑर बिलो आसलो, ताजे सकयल आसलो किंवा 50 इयर्सान वयर आसलो. सो 50 इयर्सान सकयल आसलो ताजो मिनींग ताजी लायफ एक्सपेक्टन्सी भरपूर चड आसतली. सो ताका लागून दर वर्सा पयशे दिल्यार 3% कॉम्प्लिकेशन जावपाची रेट आसता. ताका लागून जे यंग पेशंट आसता आनी तांकां डायग्नोज जाता की गॉल ब्लॅडर स्टोन आसता, इवन तांकां सिमटम नासले जाल्यार सुद्दां तांकां ट्रिटमेंट करचें पडटा. आनी जांकां 50 इयर्साचे वयर आसले तांचे सिमटमा प्रमाणे आनी जे गॉल ब्लॅडरान स्टोन्स आसा आनी बाकीचे हेर दुयेंस कशें आसा त्या प्रमाणे तांकां ट्रिटमेंट दिवचो पडटा. ट्रिटमेंट जेन्ना आमी म्हणटात तांकां आमी जेन्ना वखदां घेवन किंवा ओरल इंजेक्शन करून वखदां घेवन हो बरो जावं येता ना. सो गॉल ब्लॅडराचे अनफॉर्च्युनेटली ताका मेडिसिन्स दिवन कमी जावपाचे चान्स अजिबात नासता. फक्त एकूच कंडिशन आसा, जेन्ना पित्ताच्या पिशवेन फातर 2 मिलीमिटरचो आनी एकूच फातर आसलो जाल्यार थोडे गुळयो आसता जे ट्राय करपाक जाता, पूण तांचे 50% गॅरंटी आसता की ते एक्ट जातले, 50% गॅरंटी आसा ते फेल जातले. सो मेडिसिन्स हो एक म्हणजे उपाय खूब कमी प्रमाणात आसा आनी दिवपाकूय जायना. सो जांकां पेशंटाक पित्ताच्या पिशवेन फातर आसा म्हणून कळ्ळें आनी जे व्हडलो फातर आसलो किंवा मल्टिपल खूब फातर आसले जाल्यार मेडिसिन्स दिवन तांकां अजिबात कांय इम्प्रुवमेंट जायना. इनफॅक्ट पयशे वेस्ट इतले म्हयने दिवन. सो ताका ट्रिटमेंट इज युजली सर्जिकल. सर्जरी कडेन वचचे आदी म्हाका तुमचे कडल्यान आनी थोडे जाणा जावन घेवंक जाय. एक म्हणजे एक्सटर्नली आमच्या बॉडीचेर कुडीचेर ताचो कसलो परिणाम जाणवता की पोट बीट मोठें जावप तसो, आनी दुसरो म्हाका तुमकां विचारूंक जाय की बाकीचे जे ऑर्गन्स आसता जे रिलेटेड आसता तांचेर ह्या पित्ताशयाच्या खड्याचो कसो परिणाम जावं येता.
हय. सो जेन्ना गॉल ब्लॅडर स्टोनाचे कॉम्प्लिकेशन जाता, जशें एकदां पित्ताच्या पिशवेन जो फातर आसता तो दिसता वचून तोंडार ब्लॉक जाता किंवा सकयल वचून पॅनक्रियाच्या नळयेन ब्लॉक जाता. सो हें जेन्ना जाता तेन्ना पेशंटाक भयंकर पोटान फोडाफोड जाता आनी जोर येवपाक लागता आनी दोळे पळयचे जाल्यार पिवळे जाता, मुतूंगूय आमकां पिवळें जावपाक लागता. सो हें जेन्ना जाता पेशंटाक तेन्ना कळपाक जाय की ह्या पेशंटाक भयंकर कितें तरी खराब कॉम्प्लिकेशन जाल्लें आसता. सो जेन्ना पेशंटाक आमी तपासता तेन्ना पोट सारकें फुगिल्लें आसता आनी भयंकर पेनफूल आसता. सो ह्या पेशंटाक इमर्जन्सी ट्रिटमेंट दिवचें पडटा, नाजाल्यार मागीर पेशंटाचें कंडिशन एकदां सिरियस जावपाची शक्यता आसता. सो जॉन्डिस, मागीर जोर आनी पोट फुगार आनी एकदम भयंकर पेनफूल जेन्ना पोट आसता तें ह्या दुयेंसाचे वायट सिम्टम्स आसता जेन्ना आमी तपास करता. हो लायफस्टायल डिजॉर्डर म्हणजे आमी जे खातात पितात तातूंतल्यान जावपी रोग. बरोबर. आनी सर्जरी हो हाका एकूच उपाय? हय. सो समजा आमकां गॉल ब्लॅडर स्टोन जावपाक जायना जाल्यार प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर ऑलवेज म्हणटा ते ह्या खातीर. सो आमी ल्हानपणाच्यान जर आमी काळजी घेतली आनी जेवणाचेर आमी समजा कंट्रोल दवरलो जाल्यार हें दुयेंस जावपाचें प्रमाण खूब कमी जातलें. सो इनफॅक्ट आजकालचे आमचे लायफस्टायल पळयचे जाल्यार एक लायफस्टायल इतलें फास्ट जालां आनी आमचे फास्ट फूड इतले झोमॅटो, स्विगी आनी कितले सगळे हे आसा जे आमकां बरें बरें बाकीच्या हॉटेलांचें जेवण हाडून दिता आनी तातूंत आमचें खावप चड जाता अननेसेसरी आनी ऑयली चड जाता खावप. आनी ल्हानपणाच्यान हे कॉलेस्ट्रॉल समजा आमी इनटेक चड जालो की मागीर हे स्टोन जावपाचें प्रमाण चड जाता. सो समजा प्रत्येक पेरंटान काळजी घेतली आनी भुरग्यांक आठवड्यांचे 1 किंवा 2 दीस भायले दिवपाचे, पण उरिल्ले दीस सारकें बरें सात्वीक जेवण दिलें घरा जाल्यार मागीर हें दुयेंस कमी जावंक शकता आनी कंट्रोलान येवंक शकता. पण एकदां हें दुयेंस जालें जाल्यार मागीर तें दुयेंस वाडतूच वता आनी परत रिवर्सान वचूंक शकना. ओके. आनी निमाणें तुमकां सर्जरी करची पडटा. दोतोर, तुमी एक एक्सपर्ट लॅप्रोस्कोपीक सर्जन. आतां हातूंत जी सर्जरी करची पडटा ती ओपन सर्जरी काय लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी, आनी दोगांय भितर कितें फरक? पयलीं जेन्ना लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी नाशिल्ली तेन्ना ही ओपन सर्जरीज आमकां व्हडलो इन्सिजन दिवन करचें पडटालें. ऑलमोस्ट लायक 15 सेंटीमिटर इन्सिजन दिवचें पडटालें आनी हातूंत मागीर एकदां व्हडलें इन्सिजन दिलें की मागीर इन्फेक्शनाचे चान्स, रिकवरीचे चान्स, पेशंटाक मागीर ती भयंकर दुखप, मागीर काम करपाक वचून 1-2 म्हयने रेस्ट घेवप, हे सगळें कॉमन आशिल्लें. आतां लेजर सर्जरी वा लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी जाल्ल्या कारणान जें ऑपरेशन इतलें व्हडलें कट करून जातालें तें आतां फक्त 1 सेंटीमिटरच्या इन्सिजनान अशें 3-4 बुराक करून जाता. सो ह्या खातीर एक म्हणजे ऑब्वियसली पेन कमी जाता. आमकां जे पळोवपाचें जे हें आसा, पर्स्पेक्टीव आसा भितर पोटान, तें आमकां एकदम बरें मेळटा. आतां तुमीच पळया, जेन्ना आमी लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी करतले आनी कॅमेरा घालतले तेंच दुयेंस म्हणून न्ही, आमकां बाकीचे सगळे पोटान पळोवपाक मेळटा. सो एकदां आमकां दुसरें कितें तरी गजाल सापडून मेळटा की अरे बाबा हेंय आसा जें आमकां ओपन सर्जरीन तेन्ना मेळनाशिल्ली. सो लेजर सर्जरी, लॅप्रोस्कोपीक सर्जरीन तें एक फायदो जाला की आमकां सगळे बाकीचे दुयेंस एका बरोबर हँडल करपाक जाता आनी पेन कमी जाल्ल्या कारणान पेशंटाची रिकवरी एकदम बरी जाता. 1-2 दिसां भितर पेशंट डिस्चार्ज जाता आनी 1-4 दिसां भितर कामाक वचूं शकता. एका विका भितर परत खंयी म्हणजे फ्लायट घेवन खंय वचूं शकता किंवा भायल्या कंट्रीन सुद्दां वचपाची शक्यता आसा. सो ह्या लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी खातीर एक म्हणजे स्कार्स सामके एक बरें जाता. एकदां ऑपरेशन केलां तें दिसयना, पेन सामकें कमी आसता, ब्लिडींग कमी जाता, इन्फेक्शन जावपाचे चान्स तर अजिबात नासता. सो ह्या खातीर एडवांटेजीस भयंकर म्हणजे भयंकर आसा. सो आजकाल फक्त लॅप्रोस्कोपीक सर्जरीच करतात आनी ओपन सर्जरी गॉल ब्लॅडरा खातीर करना. ओपन सर्जरी करपा खातीर कारणां म्हणजे सामकी कमी आसतली, जातून इतलें डिफिकल्ट आसा ऑपरेशन, भयंकर इन्फेक्शन जाल्लें आसा जें लॅप्रोस्कोपीक सर्जरीन ट्रिटमेंट करपाक जायना, आतडी बी दशिल्ली आसा, सामकें चिकटिल्ली आसा, जाल्यार मागीर त्या पेशंटाक रेअरली ओपन ऑपरेशन करपाचे चान्स आसता. बट अदरवायज 95 ते 98% चान्स आसा की लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी जातली बऱ्या भशेन पेशंटाक. दोतोर, हातूंत आतां नवी रोबोटीक सर्जरी बी आयल्या, ताचे विशीं थोडें सांगूं शकतात? हय, पयलीं जाली ओपन सर्जरी, ताज्या उपरांत लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी. सो आतां आमचे फिल्ड ऑफ विजन हें सगळें वाडलें म्हणून तुमकां सांगलें हांवें. आतां रोबोटीक सर्जरी हॅज गॉट 1 स्टेप अहेड. म्हणजे कितें, आमकां जें दिसतालें तें आतां आमकां 3 डायमेन्शनान दिसता. सो आमचे जे पयलीं मुवमेंट आसताले हाताचे ते फक्त एकाच हातून मूव करचे पडटाले, आमकां ते अशे इतले सगळे मुवमेंट नाशिल्ले. सो रोबोटीक सर्जरी खातीर हे सगळे 360 डिग्रीज मुवमेंट जाता.
सो कितलेंय डिफिकल्ट सुद्दां गॉल ब्लॅडराचें दुयेंस जर आसलें रोबोटीक सर्जरी खातीर तें सुद्दां पॉसिबल आसता. सिंपल गॉल ब्लॅडर सर्जरीक रोबोटीक सर्जरीची गरज नासता, ती लॅप्रोस्कोपीक सर्जरीन जावं शकता. पण जेन्ना कॉम्प्लिकेटेड दुयेंसां आसता ताका एकदां रोबोटीक सर्जरी चड एडवांटेजीस आसता, कारण ताचे जे दिसता भितर आनी मॅन्युवरींग जें आसा आनी बिसायड्स कितें जे पेशंट डॉक्टर जो आसता सर्जन जो आसा तो टीव्हीचेर पळोवन सुशेगाद बसून करूं शकता. सो डॉक्टर कम्फर्टेबल आसता. इवन 4-5 वरांची सुद्दां सर्जरी आसली जाल्यार डॉक्टर कम्फर्टेबल आसता ऑपरेशन करतना. वेरेज जेन्ना लॅप्रोस्कोपीक ओपन सर्जरी करता तेन्ना एकाच पोजिशनान राविल्ले आसता. सो ताका लागून सर्जन जर कम्फर्टेबल आसलो पेशंट ऑपरेट करतना जाल्यार ऑब्वियसली तें ऑपरेशन पेशंटाक एकदम बरें जातलें एज कम्पेर्ड टू लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी ऑर ओपन सर्जरी. सो ताका लागून हे एडवांटेजीस भयंकर बरें जाता. कदाचित आनीक 10-15 वर्सांनी आनीकूय नवीन फॅसिलिटी येतली जी आनीकूय पेशंटाक हेल्प करतली आनी फटाफट सगळें रिकवर जातलें. दोतोर, म्हाका निमाणो प्रश्न तुमकां विचारूं जाय. म्हणजे 2 प्रश्न आसात. एक, ती सर्जरीचो इफेक्ट, सायड इफेक्ट कितें जावं येता पेशंटाचेर, आनी दुसरो, सर्जरी करून पसून उपरांत गॉल ब्लॅडर स्टोन परत जावं येता. हय, सो दुसरो क्वेश्चन पयलीं आन्सर करता तुमचो. जेन्ना गॉल ब्लॅडर स्टोनाचें दुयेंस आमी ट्रिटमेंट करता आनी ताका ट्रिटमेंट फक्त सर्जरी अशें तुमकां सांगली. सर्जरी म्हणजे कितें, फक्त स्टोन काडप केन्ना नासता. कारण एकदां गॉल ब्लॅडरान स्टोन जालो ताचो मिनींग पित्ताची पिशवी ती सामकी खराब आसा, पॅथॉलॉजिकल आसा, एबनॉर्मल आसा. असली पिशवी जर आमी फक्त स्टोन काडून भितर दवरली रोखडे त्या पिशवेन परत फातर जातले आनी दुयेंस कंटिन्यू उरतलें. सो केन्नाच दुयेंत ऑर्गन पोटान दवरपाक जायना. सो ऑलवेज ऑपरेशन जेन्ना करता गॉल ब्लॅडर स्टोनाक तेन्ना गॉल ब्लॅडर स्टोना सकट काडचो पडटा. सो गॉल ब्लॅडर काडचोच पडटा. पूण लकिली आमचें मेकॅनिझम जे देवान आमकां दिल्लें आसा तें गॉल ब्लॅडर काडल्या उपरांत सुद्दां आमचें सगळें जिरपाची जी हें आसता तें सगळें नॉर्मल उरता. सो आमी जें ऑपरेशना पयलीं खाता तें सुद्दां ऑपरेशना उपरांतूय खावंक शकता. मातशें आमकां थोडें जेवण कंट्रोलान खावचें पडटा. जशें ऑयली बिली आसा तें कमी खावपाचें. तें नाय जाल्यार आमच्या जिवाक बरें आसता की चड तेलाचें खावप तितलें बरें नासता. सो इतलें समज आमी केलें जाल्यार सगळें ऑपरेशन इज एब्सोल्युटली सक्सेसफूल, कांयच प्रॉब्लेम जायना. आतां तुमी दुसरो हें केलो की ऑपरेशन करून कितें ताजे सायड इफेक्ट आसा काय म्हणून. सो सायड इफेक्ट ताका अजिबात ना. लायक व्हेरी रेअरली केन्ना कितें कॉम्प्लिकेशन जालें एट द टायम ऑफ सर्जरी ऑर केन्नाय गॉल ब्लॅडर काडलो जाल्यार पेशंटाक एसिडिटी जावपाचें एक थोडें चड प्रमाणांत 15% लोकांक एसिडिटी जावंक शकता. पूण ताका ट्रिटमेंट आसा. सो मेडिसिन्स घेतले जाल्यार पेशंटाक मागीर एसिडिटीचोय प्रॉब्लेम सॉल्व जालो. सो ही सोडली जाल्यार पेशंटाक लाँग टर्म इफेक्ट्स ऑफ गॉल ब्लॅडर स्टोन अजिबात ना. आनी गॉल ब्लॅडर काडटा ताका लागून परत स्टोन जावपाचो आनी चान्सूच ना. सो एकदां गॉल ब्लॅडर काडलो बऱ्या भशेन जाल्यार आनी फातर आनी परत जावंक शकना. दोतोर, तुमकां दिनवास. तुमी ह्या विशयाचेर आमकां सखोल आनी बरे तरेन म्हायती दिली. कारण तुमी जशें म्हणलां तशें हें लायफस्टायल रिलेटेड डिसीज आनी हें प्रमाण लोकांचें वाडत आसा कारण आमची जेवण खाणाची पद्दत बदलल्या आनी ताचेर कशी जतनाय घेवची आनी ते भायर ताचेर उपचार पद्दती कितें हाचेरूय तुमी आमकां बरे तरेन म्हायती दिली. हिलर्स ऑफ गोवा तुमी पळयत रावात, खंयच वचूं नाकात, फकत गोमंतक TV.